आज नॉर्थ इस्टातल्या 3 राज्यां भितर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बहुमतान आयिल्लें आसा. त्रिपुरा हांगासर स्वताचे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक परत एकदा मेळिल्ली आसा. तशेंच मेघालय आनी नागालँड ह्या दोनूय राज्यां भितर विथ अलायन्स ही दोनूय राज्यां भितर आमचे मुख्यमंत्री जातले. दोनूय राज्यां भितर आमची सरकारां येतली आनी ताका लागून हांव आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, आमचे राष्ट्रीय नेते आनी आमचे होम मिनिस्टर अमित शहाजी ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी भारतीय जनता पार्टीचे लोकल युनिट त्रिपुरा आसतले, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री आनी त्यांचे सगळे पार्टीचे अध्यक्ष आनी सगळे पदाधिकारी यांचे अभिनंदन करता. मेघालय आनी नागालँड, कारण बऱ्याचदा आमी पळयतात काँग्रेस केवळ जातीच्या आनी धर्माच्या आधाराचेर राजकारण करपाक सोदतात, पण मेघालय आनी नागालँडचो जर रिजल्ट पळयलो आसत जाल्यार तेची चपराक डेफिनेटली काँग्रेसीक बसतली. आनी ताका लागून आज देशभरांतल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी त्या विश्वासाच्या आधाराचेरूच आज परत एकदा 3 राज्यां भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयिल्लें आसा. धन्यवाद.